देवाचें उतर ह्या नियाळ माळांत सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार। सांडलेली शेळी पळत मेळटोच जे परी एक गवळी संतोसता तेच परी आमचो मोगाळ देव बाप पातकी मनीस आपलें पातक रोडून आनी पातकाची दूख धरून पळत येता जाल्यार देवाचें काळीज मोवाळ जाता, देवाक चड संतोश भोगता। वेचीक पुताची वोपार आमकां मोगाळ आनी दयाळ बापाची खबर सांगता। घरदार सोडून गेल्लो, वाट चुकून गेल्लो, सांडलोलो आपलो पूत आतां परत आयला देखून बापूय चड संतोसता आनी दोबाज्याचें जेवण करूंक सगल्यांक आपयता। तेच परी एझेकिएल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें आयचें वाचप पातकी पोरजेक बोरवांसो दिता। ताचेशी परत येतोले पोरजेक देव नवें जिवीत बासायता आनी सगळे नेम कायदे पाळूंक उलो करता। देवाच्यो वाटो देवाचें चिंतप मनशां सारकें न्हय। देव सदांच आमचो हुस्को दवरता, ताका आमी सांडलेलीं नाकात। देव आमचें बरेपण आशेता, ताची येवजण आमचे सवे सगलोच मोगाच्यो आनी बऱ्या रस्त्यान आमी चलचे म्हूण ताचो हुस्को आमचे सवे। आमी नितळ काळजान बऱ्या चिंतनांनी भरोन बोगसणे दिवन शांतीन जियेलीं देवाक जाय। आमच्यो वायट कोरण्यो आमकां देवा पासून पयस व्हरतात, पूण पातकांच्या असक्तायेच्या वेळार देव आमच्या सांगाता रावता आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां आपले दयेन सांबाळटा। आपल्या काळजाच्या एकवटान रिगून रावतल्यांक देव केन्नाच सांडिना। शुभ वर्तमानांत आमचें प्रमाणीकपण फारिजेवां आनी धर्मशास्त्रावून अदीक व्हड जायना जाल्यार स्वर्गा राज्यांत भितर सरूंक आमी पावची नात म्हूण जेजू आमकां शिटकायता। धर्मशास्त्री आनी फारिजेव नेम कायदे पाळूंकूच उरले, तांचें काळीज देवा कडसून पयस उरतालें आनी पेल्या सवे तांची कर्तुबां मोगाचे आज्ञा आड जातालीं। दुसऱ्यां बराबर शांती समाधानान रावप चड गरजेचें। देवाक जाय बऱ्यो कोरण्यो, दुसऱ्यांक आमी बरें उतर दिल्लें, एकामेकाक मानान लेखूंक। शांतीची मनशां आमी जाल्लीं जाल्यार बोगसणें दिवप देवा मुखार उंचल्या मोलाचें उरता। मागुया। मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी। सुम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खोशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी। पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट। आमेन। म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळें देखून देव बरें करूं आनी परतून मेळसर पवित्र राव, खुशाल राव।